नार्वे पंचायतीच्या सरपंच पदार तुकाराम गावडे हांची बिनविरोध निवड जाल्या। नव्या निवडून आयिल्ल्या सरपंचाक थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी परबी भेटयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सत्तगडी शहरात नमन केले आयज हांव जे सरपंच पदाची म्हाका जो निवड जाल्ली आसा बिनविरोधी निवड जाल्ली आसा तेन्ना हांव सगळ्या पंच सदस्यांचे आभार मानता आनी तशेंच आमचे गांवचे बी जो म्हाका निवडून दिलो त्या बद्दल मी सगळ्या लोकांचे आयज ह्या जे स्थळाचेर पावला त्या सगळ्या लोकांचे हांव मनपूर्वक आभार मानता आनी तशेंच आमचे प्रेमीन भाई जी म्हाका जो साथ दिलो आयज पार्टीचो म्हाका जो साथ आसा तेन्ना जेन्ना आमदाराचो साथ आसा आनी त्या आमदाराच्या समितीन म्हाजी जी नार्वे गांवांत जी खुबशीं कामां घडोवन येयल्ली आसा तशी आनी फुडें ह्या सरपंच जो म्हाजो काळ आसा त्या काळा भितर आनीक अशीच म्हाजी कामां घडोवन येवची अशी हांव देवा कडेन विनंती करता। आज नार्वे पंचायतीचो नूतन सरपंच निवड जाल्ली आसा आनी ह्या जाग्याचेर तुकाराम गावडे यांची निवड जाल्ली आसा। मावळतो सरपंच श्री सिद्धेश पार्सेकर म्हणजे ही फक्त आमच्या भितरल्या भितर जी खांदे पलट जाल्ली आसा। पंचायत पॅनल एक सगळे जाण जबाबदारी घेवन काम करीत आसा आनी आयज बरें दिसता की सिद्धेश पार्सेकर हाच्या फुडारपणान खुबशीं कामां जालीं आनी आजुनूय भशेन तो जो धडपड करता नार्वे गांवच्या विकासा खातीर तेजें योगदान खूब मौल्यवान आसा। हांव आयज जे जबाबदारी सरपंचा कडेन दिता ही तुकाराम गावडे हांच्यांनी बरे भशेन चलोवची। तशेंच गांवच्या विकासा खातीर तेणी जसो सिद्धेशान हातभार लायलो किंवा संदेशान हातभार लायलो तसोच तेंच्यांनी सुद्दां हातभार लावन ह्या गांवांत जे कितें आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय गोंय सरकाराच्या वतीनसून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनसून जे सहकार्य आहा ते पूर्णपणे सहकार्य तांकां मेळटलें। तशेंच आमकां आनंद दिसता की ह्या भागांतली जनतेन आमकां खूब सहकार्य केल्लें आसा। प्रत्येक वेळोवेळी ते आमकां सहकार्य करीत आसता म्हणून नार्वे गांवचो विकास जो आसा तो आमी जास्तीत जास्त प्रमाणान आमी मोठ्या पद्दतीन घेत आसा। आज सांगपाक सोदता की जो आमचो आर्थीक घाट हो नवीन आमकां प्रकल्प गोवा ट्युरिजमाच्या डेव्हलपमेंटाच्या वतीनसून मेळटा अशे प्रकल्प नवे नवे हाडप ही आमची धोरणां आसा आनी नार्वे गांव हो पूर्णपणे विकसीत जावचो म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या हांगासले लोक सगळे विकसीत जावचे हो आमचो ध्येय आसा आनी त्या ध्येयाक अनुसरून आज आमची पंचायत आमकां जे हेल्प करता त्या संदर्भात हांव पंचायतीचे आभार मानता, मंडळाचे सगळ्यांचे तशेंच ग्रामस्थांचे आभार मानता।